जे आमी आतां शुभ वर्तमानांत आयकलेलें आसा तें जावन आसा जेजूचें जिवीत. जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत जावन आसा, कित्याक ताणें आमकां एकवटून आपलें जिवीत जाल्लें, पूण पातोक करिनासतना. म्हणजे सदांच बापायचें आयकून बाप ताका कितें सांगता तें ताणें म्हणलें आनी केलें. पूण आमचे गतीन तो आसलो, आमकां तो समजून घेता आनी पातकाचो परिणाम आपणाचेर घेवन ताणें आमकां सुटका दिल्ली आसा. भयणीनो आनी भावनो, आमी खूब फाटी म्हणटा देव खास लायता, देव मोगाळ, तो आमकां खास लायना. ताच्यान आपणाकूच खास लावंक जायना, कित्याक आमी सगळीं ताचे सुनूक जोडलेलीं आसा. जेजू जावन आसा देवाचें शोक, आनी ताचे उद्देशी आमी सगळीं जाणां ह्या संवसारांत घडोवन आयिल्लीं आसा. तो सदांच आपले कुडीक विस्वास. वो गैरसमज आमच्या मनांत आसा, कित्याक पातोक आमचे मदें जियेता आनी पातोक कितें करता आमकां? देवा सोबे रावचे आसतना आमी आपलेपणांत रावता आनी आपलेपणांत रावलीं कित्याक मागीर आमकां सगळें स्पश्ट दिसना, कित्याक आमी स्वतांत जियेना, आमी मागीर काळोखांत जियेता. आमकां तर बरी भशेन आमचें जिवीत सारूंक जाय जाल्यार पयले वाचपान आमकां सांगलां, आमी नम्रताय पत्करूंक जाय, खालतेपण आमी पत्करूंक जाय. आमी कोण? आमचे मदीं कितें म्हणून आसा? देवान आमकां देणी दिलेली आसा, ती वापरून आमी म्हण हितून फुडें वता. पूण आतां सगळ्या जाणांक देणी आसलेली खूब फाटी कितें जाता, ताका फुडें वचोंकूय जायना. देणी आसा, सगळें आसा, पूण ती वडफूट जाता. देवाचेर आमी पातयेवन रावता, देवा कडेन मागता, देव आमकां फुडें वचोंक संदी दिता. पूण मागीर कितें जाता? आमी गोरवान बगता, हांव तांचे परस बरो, म्हजे कडेन सुबेज पयशे आसा, हे भाशेन आमी मागीर विसरता की कितेंय जर जालें सट करून गेलें सगळें. म्हणटच आमकां सदांच देवाचेरूच पातयेवन रावचें पडटा. आनी हेंच तें पयलें शुभ भाग्यांचें. खुशे मनान गरीब ती सुभागी, सोगीचें रास तांचें. गरीब म्हणजे आमी देवा फुडें आमचे कडेन कांयच ना, आमी कांयच घेवन येवंक ना आनी कांयच घेवन वचचे ना. पूण आतां पळय हा आमचे कडेन, ताका कडेन आमच्यान लोटून रावंक जायना. जावं वस्तू, जावं आमची देणी वो आमची कूड उपल्यान. आमी केन्ना मोत्तलें तें जाणो कोणूच नकळो, सट करून मोडूंक जाता. तें सगळें देवाच्या हातान आसा. ताका लागून आमी गरीबसाणेन खालतेकायेन देवा सरशी रावया. आनी तेन्नाच की देवान जें आमचें सगळें घडोवन हाडलेलें आसा तें आमकां मेळटलें. आतांच स्वर्गांत तशें संवसारांत आमी जियेतले, शांतीन आमी जियेतले, पूण आमी सगळ्यांक उचांबळ आसा. वय कित्याक लागून? त्या वस्तूंचेर आमी पातयेवन रावता वा दुसऱ्यांचेर आमी पातयेवन रावता. ना, वस्तूचेर दुसऱ्यांचेर ना, फकत जेजूचेर. आनी जितली आमी जेजूच्या एकवटान रावता तितली आमी शांतीन कसलेय प्रसंग आमचेर येवं, कसलीय संकश्टां येवं, आमी भिवची ना. कित्याक ती आयली की ना तेन्ना आमचे मदीं भिरांत येता पळय, ती रोखडीच आमी जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. ताका सांगूंक जाय, ताचे सुरक्षीतेन दवरूंक जाय. तो आमचे बरोबरूच आसा, तो आमकां केन्ना सोडिना. पूण आमी ताका सोडटा, आमी समजता की तो आमचे बरोबर ना. आमी ताचे कुडीचे सांदे भयणीनो आनी भावनो, आनी हें आमी जाणो, पूण ते भशेन आमी जिवंक जाय. आनी जिवंक जाय म्हणून आमी सगळीं जाणां बरोबर ह्या मिसान वांटो घेवन घेता. हांगसरूच न्हय, आख्ख्या संवसाराक आमचे कॅथलीक भाव भयण आख्ख्या संवसाराक मिसान वांटो घेता. आनी हे परी आमी एकामेकाक तेंको दिता. ती तिजोर आसा, आमी हांगसर आसा, पूण आमी जेजू क्रिस्ता सगळीं जाणां एक. आनी हे भशेन जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आमचे आसा. पूण आमी खूब फावटी ताका तेंको दिवचे आसतना संवसाराचे वस्तून, संवसारी वस्तून आमी चड आनी चड
भाग घेता आनी हे भशेन भितरल्यान आमी सगळेंच वगडायता. पूण तो आमकां सोडिना, तो आमचे बरोबरच आसा आनी हें सगळें आमकां ताणें स्पश्टपणी दाखयलां. ताचे पासून आमकां धुमाडो दितीत, बाकीचें करतीत तेन्ना तुमी सुभाग्य, कित्याक म्हजे खातीर तुमकां तें केलेलें आसा. ताणेन आमचे पासून सगळें भोगलेलें आसा. आतां आमी ताचे बरोबर तें संस्था भोगता हें मनांत दवरया. पूण भिवू नाका, ताणें सांगलां आमकां भिवू नाकात म्हणून. आनी केन्ना आमी भिवचें ना. जितली आमी ताका हाजीर जातले तेन्ना ताची गोठाय, ताची धैर्य म्हणजे करेज आमकां मेळटली आनी आमी फुडें आमची पावलां मारतले. कित्याक तोच जावन आसा आमची वाट. ताच्या स्वतान आमकां आमी उजवाडांत जियेतल्या कसलेंच वायट आमकां आपल्या ताब्यांत करचें ना आनी खरेपणी ताचें सगळें आमचें जिवीत जियेतलें. हें सगळें आमकां दिलेलें आसा, फकत आमी ताका हाजीर जावंक जाय. आनी ह्या पासत तो जशे भशेन आपल्या बापायक हाजीर आसलेलो तेच भशेन आमी हाजीर आसूंक जाय. आमी सगळीं जाणां तो करता पळय ते भशेन आमी करया. रातची 5 मिनट तो सुबेज वेळ सारतालो, पूण आमी फकत 5 मिनट न्हिदच्या आदीं ताचे बरोबर सारया. आनी उठ्ठाना 5 मिनट उठ्ठा त्याच समयार 5 मिनट सारया. आनी सोंपेपणी प्रत्येक सुस्कार करता तेन्ना तो आमचे सगळें आसा. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमी ताचे सगळें रावया. कित्याक तो सगळ्याक आसा, ताचे सगळें आमी जियेता भोंवता आनी आसा. तो सगळें आमचें ताचे सगळें दवरया आनी तो आमचें सगळें येता. ही धाकली किरकोळ कूड आमची, पूण आमी ताचे कुडीचे सांदे. तो आमचें सगळें येता आनी ताचें सगळें आमी रावया. आनी हे भाशेन तर आमी करीत रातभर तो आमकां थाऱ्यार हाडटलो. आनी सकाळीं उठली की ना, ताका एकवटून रावली की ना, ही आख्खी रात मागण्याची जातली. कित्याक म्हूण आमी हें मागणें करिना, हे भाशेन आमचें जिवीत सारिना. सारता, पूण आमी अदीक खोलायेन सारूंक लागया. सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 म्हणत रावया. सुस्कार काबार जाय पर्यंत भितर आहा तितलें भायर काडया. बरें आनी वायट तें सगळें बरें पळय आहा तें अदीक बरें जातलें. वायट आहा तें काडून ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येतलें आनी आमी सारकीं शांत जातल्या. इतली गोठाय आमकां मेवतली. हीच गोठाय आमकां जाय भयणीनो आनी भावांनो. आत्म्याचे पावंड्यार खुशी मनान गरीब ती सुभागी. आमचें सगळें कांयच ना, फकत जेजू आसा, देव आसा आनी देव आसा जाल्यार आमकां सगळें मेळटलें. तर आमी थोड्या वेळ आमचो हात असो घेवन धरया. हे भाशेन हात जोडले म्हणटून जी शक्ती देवान आमचे सगळें घातलेली आसा आपलीच, ती आमकां पेकोवणी हाडटली. कित्याक आमची चिंतना, आमची भावना पॉझिटीव नेगेटीव आसतात आनी नेगेटीव एनर्जी उत्पन्न करता. पॉझिटीव करता आनी पॉझिटीव जावंक जाय जाल्यार जेजूच्या नांवांत आमी रावया. सगळीं पॉझिटीव जावंक लागतली ताच्या नांवान. वायट आहा तें ताचें दवरलें म्हणटून तेंय बी तो साफ करून नितळ करून आपल्या रोगतान आमकां बरें पळय तें दितलो, वायट तें काडटलो. ह्या भावार्थान गोरवाशान आमचें जिवीत ताच्या एकवटान आमी 5 मिनट न्हिदच्या आदीं सारया. आनी हाचो परिणाम रातभर तो आमकां आपल्या ताब्यांत करून आमचें जिवीत तो थाऱ्यार हाडटलो. पातकान जे आमचे सगळें विस्कटलेलें आसा, विस्कटायलेलें आसा तें काडून ताची वाट, ताचें सोत आमचें सगळें तो घालून आमकां ताचे सारकी करतलो. आनी सकाळीं उठली म्हणटून ताका एकवटान रावली की आख्खी रातभर आमी मागण्यांत आसलेल्या ताणें आमचें सगळें तें मागणें केल्लें आसा. आतां आमी ताका एकवटान हो वेळ सारया आनी हे परी ताका आमी विस्वाशी रावया. आनी आमी पळयतले हांव की दिसभर आमी चलतना, भोंवतना, आयकतना, उलयतना, वावरतना सगळें जेजू सगळें आमी सगळें आमचें जिवीत एकवटून करतले. जसो एक फांटो दाखयलेन रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तूंनी फळां दिवंक जायना, तशें तुमी म्हजे सगळें रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. जेजू आर्गानी दिन वाचतुका, कित्याक तुवें आमकां सगळ्यांक हाजीरान तुज्या एकवटान दवरलें.
आनी हो एक कोट आमचो तुजे सगळें आसा म्हणटून तूं तो वापरून सगळ्यांक हेरांकूय आमच्या घरच्यांक जी परदेसान आसात दुसरे स्वातंत्र्य आसात तांकांय तूं मदत करतले पूण न्हयच क्रिस्तांवांक हेरांकूय तुका ह्या तुज्या एकवटान हाडूंक जाय तूं तांकांय तूं हाड सायबा